आनंदाची आणि खोशयेची गजाल आम्ही काल जी पहिली जो आमचो अभिमान म्हणटा पळय तो एक विंग कमांडर पाकिस्तानान सोडलो आणि त्याका कसलेच नागोड लायनासतना आमच्या भारत सरकारान आमकां परत हाडून दिलो। त्या खातीर ही गर्वाची बाजू आसा, गर्वाचे आमचे छाती फुगलेली आसा आणि ह्या मुवमेंटाचेर आम्ही आयज हांगा ही रॅली काढलेली आसा। सगळ्या भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हा हे शिस्तबद्ध कार्यकर्ते हा हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा। आमकां येणाऱ्या लोकसभेक बऱ्यापैकी काम करून साळगांव मतदारसंघातल्यान मोठी आघाडी दिवपाची आसा आणि त्या खातीर तुम्ही सगळे कार्यकर्ते काम करतले। आयज ज्या मोठ्या संख्येन जे भायर सरल्या तशेंच भायर सरतले हे म्हाका पूर्ण खात्री आसा। भारतीय जनता पक्षाची पूर्ण जी टीम आसा ही टीम फुडले 2 महिने वावरून आमच्या मोदी सरकाराक आपलो पाठिंबा दितलो आणि वोटातून गोंयचे दोनूय सीट आहा लोकसभेचे नॉर्थ गोवात आमचो श्रीपाद भाऊ आणि साऊथ गोवात आमचो MP सावयकर आहा हांकां निवडून हाडटलो म्हणून आमी आयज ह्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान निर्णय करया आणि दाखोवन दिवया की भारतीय जनता पक्षाची ताकद ह्या मतदारसंघात अख्ख्या गोंयभर अख्ख्या इंडियाभर वाडलेली आसा आणि वाडत रावता। मतदारसंघाच्या या आयच्या रॅलीक सगळ्यांचो पयले सुवातेर सगळ्यांक येवकार वेलकम करता। जो भारताचो विंग कमांडर नेवल फोर्साचो जेणे जो कारनामा केलो पाकिस्तानाचे F-16 विमान उडयले आणि तो सुखरूप ताका आमी इंडियेक हाडलो। हेचे श्रेय सगळे वयता आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आणि सगळे आमच्या लिडरांक, कारण जी डिप्लोमॅसीक सगळ्या वर्ल्डाक दाखोवन दिले की भारताचो हितून काहीच रोल ना। आम्ही अटॅक केलो टेररिस्टांचेर, अझर मसूद आणि बाकीचे टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन तेंचेर अटॅक केलो। तेन्ना अटॅक केलो तेन्ना पाकिस्तानान तो आमचो अभिनंदन हा तेका सुखरूप भारतान परत येतो। तेका लागून नरेंद्र मोदीन प्रयत्न करून तेका सुखरूप आमी देशान परत हाडलेलो आसा। जे डिप्लोमॅसीक पावल फुडें मारता भारत, आयज भारताची शक्ती गर्वान फुलता, आमकां अभिमान वाटता की देशान आणि अख्ख्या जगान भारतीय जनता पक्षाचो आमचो सरकार आमचो नरेंद्र भाई मोदी हा हांच्यानी आमकां इंडियेक सगळ्यांक एक बरे मान सन्मान आमकां दिल्लो आहा सगळ्यांक। तेका लागून आमी सदांच तेंच्या कडेन आसतले। आयज हो जोश सगळो पळयता, कार्यकर्त्यांचो जोश पळयता साळगांव मतदारसंघांच्यान हो दाखोवन दिता की भारतीय जनता पक्ष कितको मोठो आहा। अख्ख्या जगान भारतीय जनता पक्ष हो मोठो पक्ष, त्याच्या पुढारी नरेंद्र भाई मोदी यांच्याकडे आम्ही सदांच असतले अशा सगळ्यांक उलोवंक मारता आणि सगळ्यांनी एकजुटीन वावरुया। येता ते लोकसभेक श्रीपाद भाऊ मोठ्या संख्येन निवडून हाडुया। सालिगांव मतदारसंघाचे सगळे BJPचे कार्यकर्ते जमलेले आसा। आयज ही रॅली सालिगांव युवा मोर्चाने ऑर्गनायज केल्या। सालिगांवूच न्ही तर आख्खे देशभर ही विजय संकल्प रॅली चालू आसा। ही विजय संकल्प रॅली आम्ही आयज करताना एक संकल्प करता की गोंयचे दोनूय जे सीट आसा श्रीपाद भाऊ आणि नरेंद्र सावयकर हांकां जिखोवन आमी सेंट्रलाक दिल्लीक परत धाडटले आणि नरेंद्र भाई मोदीक जेणे आमची इंडिया इतल्या वयल्या लेवलाचेर व्हरून एक बरे स्पॉट अख्ख्या वर्ल्डान जे दिल्ले आसा ताका 5 वर्सांक आनी फुडले चान्स दितले। आणि हे सांगून हे सगळे हांगा कार्यकर्ते आहा तेंचो तो जोश पळोवपाक तुम्ही आवाज ऐका। भारत माता की जय। माझ्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनो, आता आम्ही नुकतेच पळयले की काश्मीरात कशा तरेन आमच्या सैनिकांनी पाकिस्तानाच्या आतंकवाद्यांक मारले, पाकिस्तानान भितर सरून त्यांनी मारले। त्यांना ही जी राजकीय इच्छाशक्ती जी काय असली ती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दाखवून दिलेली आसा आणि त्यांच्यानी आमचे छाती एकदम अभिमानान आमची फुललेली आसा। हे आमकां परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हाडूंक जाय आणि तेका लागून आमी आता नेटान काम करूया।